बायणा उदरगतीच्या नदरेन मुरगांवां खातीर आदर्श शार थारतलें। रोखडेंच बायणांत आतां वेगवेगळ्या उदरगतींच्या प्रकल्पाक सुरवात जातली। हाका लागून बायणाच्या चित्रांत खुबशे बदल जातले म्हण वास्कोचो आमदार कार्लोस आल्मेदा उलयला। RD एक्सको खातीर बायणाच्यान जॉन डिसिल्वा। आम्ही एक सॅम्पल एरिया गेले इन बायणा वो एक रोड हा देखील वो एक रोड सॅम्पल एरिया गेले आणि आज GSW एक देखील ब्युटिफाय केलं जागो। आम्ही आज गार्बेज कलेक्शन हाऊस टू हाऊस गार्बेज कलेक्शन केलं अँड आज मुरमुगांव म्युनिसिपल काउन्सिलान देखील सेग्रिगेशन चालू केलं ऑफ वेस्ट। वो स्पॉट हा तो बिहाइंड देखील ब्युटिफाय केलं तो देखील पहिले गार्बेज आले। I would like to thank GSW for coming forward and beautifying the spot. And publicly, एक appeal करता we have got more corporate houses in Vasco. I am appealing to them to please come and help Murugaon Municipal Council, help them in their wards to beautify some areas, help them by adopting some wards how God should help them. आम्ही बायणा एक दोन प्रोजेक्ट केले। This powerhouse project in a finalized stage ha, and the drawings are approved, so within the next 6 months the powerhouse project start jatalo आणि एक बायणा गार्डन चोगले फुडें सरला ते गार्डन मेंटेन करपा for the next 25 years, so I think some development will happen in बायणा। आमचो फर्स्ट काउन्सिल इलेक्शनाक कॉन्टेस्ट करपाचो हेतू होच आसलेलो की बायणा खंय तरी डेव्हलपमेंट जावपाक जाय म्हणून। आणि जेन्ना वास्कोचो आमदार आणि काउन्सिलर यांचे तालमीन वांगडा असता जाल्यार खंय तरी उदरगत जाता, डेव्हलपमेंट जाता। आयज कार्लोस बाब आमचो बरो पयलीसून फ्रेंड, आयज आमदार आसा आणि हांव काउन्सिलर आसा, त्याच्या आदारान हांव चेअरपर्सनूय आसा आणि त्या कारणान आयज खंय तरी बायणांक आमी दुसरे नदरेन पळोवपाचो थंय आयज बायणान आमी खूब प्रोजेक्ट हाडलेले आसा। आयज जी आमची एक सुरवात जाल्ली एक पाया भरणी म्हणून येता आमच्यान, तुमकां दिसता आसतलें बायणा एरियन डेव्हलपमेंट काम चालू आसा। निकते आमी एक क्लॉक टावर आमी इनॉग्रेशन केलें, जो जागा एकदम ब्लॅक स्पॉट आसलेलो, ज्या जाग्यार कचरो उडयतालो त्या जाग्यार आमी एक ब्युटिफिकेशन केलें आनी एक क्लॉक टावर केलो। तेच हांगा तुमी पळयता हांगा फुटपाथ चालू आसा, ही कामां चालू आहा, ही आमची पाया भरणी म्हणटा पळय तशी। सेकेंडली आमचो मेजर प्रोजेक्ट येवपाचो आहा तो आमचो पॉवर हाऊस। हांगा फ्लोराचो आमी एक पॉवर हाऊस येता, त्या पॉवर हाऊसान सकयल स्टॉल्स आसतले, मदीं रेस्टॉरंट आसतले, तेजे वयर 2 हॉलां आसतलीं, एक AC हॉल एक नॉन AC हॉल आसतली। हे बायणाकारांक खूब बरी फॅसिलिटी आसा। आयज बायणा तुमी पळयलें आमचे पेडणेकर बाबाचे एक हॉल आसलेले, ते एकूच हॉल, हेच्या भायर व्यतिरिक्त हांगा हॉल म्हणटा ते ना। सो आमचे एक विचार आसलो की हांगा बायणान एक हॉल आसपाक जाय। बायणांक पयलींचे लोक दुसरे नदरेन पळयतले, पूण आयज तशें ना। बायणा आयज खंय तरी बऱ्या मार्गाचेर चल्लेले आसा। बायणा एरियेन फिश मार्केट आहा, जो फिश मार्केट आहा तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट आमचो फिश मार्केटाचो आसतलो। म्युनिसिपलीन काम चालू ऑलरेडी प्लॅन तेणी सबमीट केलेलो आसा, जी सुद्दां आमी फिश मार्केट बांदपाचें आसा। हेच्या भायर आमी आतां सासमाळ एरिया कोण काय पळोवंक सुद्दां नासलेली। आयज आमदारान सगळे आमच्या कलेक्टर प्लस ME म्युनिसिपल इंजिनियर चीफ ऑफिसर आणि पुलीस डिपार्टमेंटान हे सगळ्यांक घेवन आमी थंय इन्स्पेक्शन केलेलें आसा। सासमाळ एरियेन आतां आमच्या थंय एक ब्युटिफिकेशन जावपाचें आसा, थंयसर एक जॉगर्स ट्रॅक येवपाचो आहा, ते एक मिनी ग्रावंड टायप येवपाचो आहा। ही सगळी उदरगत आतां बायणान जावपाची आसा।